एक इशू जालो तो पोर सोनवाराक एक हांवें यूट्यूबाचेर म्हाका कोण म्हज्या फ्रेंडान एक कांतार दाखयलें आनी तें म्हणा एलिसन ते कुर्तोरी एक भुरग्यान आनी हांव तें आयकोन शॉकेच जालो हें कितें काय म्हूण अगेन सो हेजेर कळटा की कोणू म्हाका एक हें करूं सोदीत म्हूण डॅमेज करपा सोदीत म्हूण आतां इलेक्शनां आतां 7-8 दीन उरल्या म्हाका कितें इशू जाय तांकां देखून ही एक ताका कोणें फायनान्स केलां आनी तें हांव जाणा सो तें कळटलें तुमकां हेज मुखार जेन्ना 2015 हांव झेडपी कुर्तोऱ्यां बसलोलो झेडपी मेंबर आज पासून मुचोय कॅन्डिडेट झेडपी जालो तो दुसरी कॉन्स्टिट्युन्सी बसून येवं ना पूण हांव फारोडा साकून सोडून हांव कुर्तोर बसलोलो आनी हायेस्ट हांव सावथ गोवा लीड मेळयली म्हाका 2015 झेडपी इलेक्शनां आनी मागीर 2017 हांव MLA जालो आनी ह्या कुर्तोरकारान हांव म्हाका लीड दिलोली हांव सदां कुर्तोरकारां मान दिता केन्ना म्हज्या घरा पयल्या हांव तें रिस्पेक्ट दिता कितेंय तें घातल्यार आज पासून हांव कुर्तोरकारां हांव रिस्पेक्ट दिता कित्याक जेन्ना हांव हितून तेंगे हितून घुसलो म्हळ्यार म्हाका हायेस्ट सावथ गोवा लीड दिलोलो आनी हो कोण एक भुरगो मुगे कांतार म्हणटा पयर हांव खंय मुगेलो इल्लीगल क्रॅशर आसा खंय आनी हांव तो इल्लीगल क्रॅशर खंय मोडोत म्हूण खंय हांव BJP गेलो अरे हो मुगे क्रॅशर जाला 8 वर्सां जायत येयलीं आनी जेन्ना तो एक गाब्रियल म्हूण एक आसा पारोडाचो तेन्ना सरपंच तेन्ना 2006 फाल्यां म्हाका तेणें NOC दिलोली तेणें NOC कितें म्हूण दिली म्हाका इल्लीगल आसा जाल्यार आनी ही केस ऑलरेडी मुगेली कोर्टान चलता आनी तो हो सांगता इल्लीगल आनी जेन्ना 2015 मध्ये केस घाले तेन्ना BJP गव्हर्मेंट आशिल्लो 17 2 वर्सां विजय आसलोलो गव्हर्मेंटान 17 to 19 सो तेणे मध्ये कितूय हें केलें पूण तेंगे कांय जालो ना 5 वर्सां रुलींग हें आसलोलो आनी आमी तेन्ना काँग्रेसी आशिल्ले अच्छा कसली हें म्हणलें तेणें आनी तुका केस कित्याक करपा पडलें आतां हेजेर हें ना हें सांगपा पडना कित्याक लागून तो म्हणटा तें म्हणटा मागीर तो कितें म्हणटा आतां हांव खंय पयशे घेवन खंय BJP गेलो आमी कितें पयशे घेयले आनी कितें तें देव जाणा आनी आज हांव सगळे मदत स्वता सांगूंक सोदिता आनी तो म्हणटा हांवें खंय एगोजिको मोडो खंय हांव केन्ना BJP जॉयन जावपाना म्हूण हांवें खंय एगोजिको मोडना हांवें मुगे मिटींग घेयला हांव एकलें MLA हांवें मिटींग घेयला मुगे वर्कर्सां कडेन कित्याक मुगेलें काम हिंगा डेव्हलपमेंट आडावन दवरताले ते पयलीं आसलो ते मुगे म्हाका ओपोज करता ते मुगे ओपोजिशन इलेक्शनाक बसलो ते मुगे काम आडावन दवरताले आनी हितून हो विजय सरदेसाय तांकां सपोर्ट करतालो आनी तेणें एक्सेप्ट केलां विजयान पासून एक्सेप्ट केलां आपूण तुका जाय ट्रस्ट केलो म्हूण आनी हेजेर आतां हे म्हाका मुगे नांव पिड्यार करूंक सोदताय हें कोण गेलो तें कोण गेलो मुगे कॅरियरान म्हाका मुगे सपोर्टरां हिसाब म्हाका रायट म्हाका दुसऱ्या हिसाब रायट हांवें मुगे वोटरां हिसाब मुगे सपोर्टरां 95% म्हाका लोकांक तूं वच म्हणून डेव्हलपमेंट कर म्हूण तुजें एक मुगे काम जायनासलें सो इतलें काम मुगे आडयतालें आनी आतां तें कितें जालां मुगे डेव्हलपमेंट जाता सगळीं कामां मुगे सगळें जाताय म्हूण हें तेंकां दोळ्यार येयलां आतां तांकां इश्यू कांय ना मुगेलो इश्यू कांय ना म्हूण आतां वो तें म्हणटा आनी दुसरें म्हणटा मागीर आपूण खंय हेजें इल्लीगल क्रॅशर थंय गेलें आनीक हांव खंय मेन म्हळ्यार आतां तेगेलें दुसरी खंय घाट्यां खंय हांव हें कोता सपोर्ट कोता झोपडी बांदता आमगे पारोडा एकूच झोपडी आसपाना तें ओपन चॅलेंज कोता तें एकूच झोपडी आसल्यार दाखोवची घाट्यांनी आनी कोण घाट्यां लुगार दिवं तो प्रूफ कोन्न दाखोवचो हें जाता फील जाता मनशाक कितें एलिगेशन कितें घालपाक तें कितें मिनींग आसूं जाय तो पट करतो रे कातराचेर म्हणलें हें कातराचेर लोकांक बेश्टें हें करपाक जायना न्हू बरें जायना न्हू आनी तो कितें म्हणटा आपूण म्हणटो हांव खंय राती खंय हें आनी सारकी शॉकींग हें म्हाका शॉक जालो तो हांव खंय राती खंय फ्रीज म्हणटालो आनी दिसा खंय बांदतालो हांवें आज मुगे जिवितां हांवें लास्ट 10 years 10 वर्सां हांवें 50 लाख पूण हांवें इगोजी कपलां हांवें पयशे म्हळे आसतले इगोजान डोनेशन पूण हांवें केन्ना फादरान सांगो लायलें ना मुगे नांव सांगा म्हूण कुर्तोरे लोक पासून कपेल बांदूं येता म्हणून हांव तांकां पयस दिलें मुगे जिवितांत
आनी हे म्हाका एक शॉक जालो आमी एसा हे कोरोना लागून आमी लोक मोताय आमगे कितें फ्रेंड मेले ना वत आजून हॉस्पिटल आम ते टेंशनाक आसाय आम भोंवताय हिंगा थिंगा हें करपाक कोण हिंगा एम्बुलन्स दा थिंग कोणा मरपाक आमी बिजी आमगे हितून आसाय आनी हे विडियो कोताय कात्रे म्हणटा कितें ही फ्रिडम ऑफ स्पीच ही गव्हर्मेंटाक आतां कोण केली ही फ्रिडम ऑफ ही डेमोक्रेसी म्हणटा ही फ्रिडम ऑफ स्पीच हें कित्या म्हणून जाता आं कोणाकूय कितें म्हणपा जाता फ्रिडम ऑफ स्पीच म्हळ्यार कित्याक तूं प्रूफ आसूंक जाय आनी हांव चॅलेंज कोत्ता हें तेणें म्हणा न्हू कातरां तेजें तेणें एकूय प्रूफ कोन्न दाखोवचें तेणें एकूय हें प्रूफ कोन्न दाखयल्यार न्हू हांव तो सांगत तें हांव आयकोतां तें दिवन घालन तेगे पांय पासून तेगे हांव नाक जोरवण्या पासून जोरून दाखयतां तें मुगे उतर तेणें एकूय तो प्रूफ कोन्न दाखयल्यार आनी आयज तेजे हांवें मुगेल्या एकल्या फ्रेंडान म्हाका फोन केलो इतल्या फ्रेंडांनी सारकें चड शितमेत कितें जालो आज पॉलिटिशनां सगळे चोर म्हणटाय तें ओके कोणा बरें म्हणून आतां हुंव तें बरें पासून गेल्यार तूं पाडेलो म्हणटाय पूण एकू म्हाका हितून एक हें जालें म्हणटा सारकें म्हाका हर्ट जालें तें म्हज्या लायफान फर्स्ट टायम हांव फुडेंच म्हूण हांव राती फुडेंच म्हूण हो कांतार म्हणटा आनी हांव दिसा बांदीत खंय हें कितें जावपाचें आज आमी हितू कोण हें आमकां हो भुरगो हो कोण हे कोण हें फायनान्स कोण हो ते कांतरां म्हणटा सो हेंकां कितें पनिशमेंट पडपा जाता देखून हें कंप्लेन हांवें SP वयर फायल केलां मांडे हें कंप्लेन सावथाक SP हांवें कंप्लेन फायल केलां आनी एक्शन कितें जाता तें जातलें ऑलरेडी हांवें तेजेर डिफॉर्मेशन आनी क्रिमिनल केस दिवं हांव आतां ह्या 2 दिसांक हांव फायल करता ऑलरेडी मुगे प्रोसेस चालू आसा एडवोकेटाक मुगे पेपर वर्क चालू आसा आनी तेजेर एज पर लॉ की कायद्यान केसो फ्रिडम ऑफ स्पीच म्हणटा ती ताका कळटली आतां आनी तें कोण फायनान्स केलें तें तोच भुरगो सांगतलो तें कोण कितें केलें तें कोण फायनान्स करता आनी कितें तें सो हांव मागोतां देवा कडेन कितें स्वता आसता देवा तुवें दाखोवचें आनी हे एसो कांतरो म्हणटा न्हू तें देव चोयतलो आनी देवा टायम नाका आतां कितें लोकां केसो लोक कांय नाय जालें आमचे मदें आनी अशें करून हे लोकां सुसेग पिड्यार कोताय आमी दीस आसलो रात करून आमी लोकांक काम कोता ह्या दिसान खबर आसा हे दीस केसो ते कोरोना व्हायरस केसो दीस आनी हे कांतरे काटाय सो कितें सत्य देव दाखयतलो आनी कायदो हो कायद्यान जातलें आनी ही ऑलरेडी हांवें कंप्लेन फायल केली आनी तेजेर कायद्यान एक्शन जातलें